महाराष्ट्र, हिमाचल आणि पंजाबाप्रमाण गोंयांत स्वतंत्र फिजिओथेरपी कावन्सिल जाय. विधानसभेत आपणे फिजिओथेरपी कावन्सिल विधेयक घाला. फुडल्या अधिवेशनात ते येतले म्हणून आमदार विष्णू उलयलो. फोंड्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फिजिओथेरपिस्ट आनी अंत्रुज घडोवन मेळून स्पेशल भुरग्यांची कार्यावळ दवरिल्ली. स्पेशल भुरग्यांची क्रिकेट टीम करून तांकां जीसीए मार्फत वेगवेगळ्या टुर्नामेंटांनी धाडपाची जबाबदारी जीसीएचे बाळून घेतली. स्पेशल भुरगे जे असतात ते खरेच स्पेशल असतात. तांकां आमी डिजेबल्ड म्हणूंक जायना, तांकां आमी डिफरंटली एबल्ड म्हणूंक जाय. सो तांकां आमी कितें करूं शकता ऑक्युपेशनल थेरपी टॅक्निकान हें हांव दाखोवंक सोदतां. आतां म्हजे कडेन एक असो भुरगो येतालो की जो जमनी लोळून येतालो. सो लेमॅन टर्म्सान म्हणपाक गेल्यार आयज तो भुरगो ट्रेडमील सुद्दां करता आनी ह्या स्विमींग पुलान ते आमचो हायड्रोथेरपी सेशन्सांनी तो आज पेंवता सुद्दां. विधानसभेन हांवें एक बिल टेबल केल्लें आसा. ते लॉ कमिटी कडेन गेला, वेटिंगा कडेन. म्हाका खात्री आहा की फुडलें अधिवेशन येसर तें बिल विधानसभेच्या विचारार्थ येतलें की गोंयांत महाराष्ट्रान जशें केलां, हिमाचल प्रदेशान केलां, पंजाबान केलां, त्या प्रमाणे स्वतंत्र फिजिओथेरपी कावन्सिल जावपाक जाय आनी ताची खूब गरज आहा. हांव तर म्हणटा अशा भुरग्यांची तूं हे करून एक क्रिकेट टीम करची आनी म्हाका दिसता हेंचो 100% हेंचो टुर्नामेंट जाता आसतलो आनी त्या टुर्नामेंटाक आमी टीम धाडपाची जबाबदारी हांव घेतां. आज प्रत्येक गोष्टीची अवेअरनेस जावप ही खूप महत्वाची. शिवोली स्कुलांत शिक्षकान चवथीतले चलयेचेर बलात्कार केलो ही गजाल खरी न्ही. शाळेची बदनामी करपाक सगळे चल्ला म्हणून शाळेचे कांय आदले विद्यार्थी आनी गांवांतले लोक उलयतात. ताणे पीडित चलयेची आवय आनी तिका तेंको दिवपी आम आदमी पार्टीचेरूय आरोप केल्यात. भुरग्यांक फुडें काडून खंय शिक्षकांनी स्कुलाक बदनाम करपाचे खंय प्रकार वाडल्यात म्हूण हेडमास्तर उलयता. चलयेच्या घरा आनी पुलीस स्टेशनार खंय लोक मोर्चा व्हरतले. टीचर्स आसा तांकां सुद्दां खबर आसा की ते काय सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा, पुलिसांनी पळयले, ते सगळे पळयले आनी तरी आसतना आतां आम आदमी कशें कळ्ळें की बाबा थंय बलात्कार केला म्हणून. सीसीटीव्ही फुटेज आमी पुलिसांक दिल्ले आसा म्हणून निमाणें इश्कोलाचें नांव बदनाम करपाक हे वेपन शस्त्र वापरलेलें आसा. ह्या भुरग्यांचो वापर करप, असले गोष्टी बदनाम करप, कोणाक सोपोवप हें वेपन जाल्लें आसा. लेट येयलें सायनींग येता, एबसेंट आसलेलो सायनींग येता, हांव दारार उबें करता, थंयच रावा म्हणटा, भितर सरो नाका. खरंच सांगता भंय दिसता आनी कोणाक तयार करून धाडीत काय अशें जालां. आमी खऱ्यांनीच ती चेडवाच्या घरा कडेन मोर्चा व्हरतली म्हणून मोर्चा व्हरपूच जावो तेन्नाच हें सिद्ध जातलें. नाजाल्यार हें सिद्ध जावपाचें ना. शिवोलची बदनामी जावं म्हणजे गांवचो लोक जेन्ना एकठांय जातलो तेन्ना ह्या आप लोकांक कळटलें की तेजो जागो कोणशें आसा म्हणून. विद्यालयाचें नांव अशें बदनाम करून आमी दितला. कोणी कितें आसा तें आमकां इलोवपाचें आगळपण आसा, घडयेचें आसा, जावं आमची पॅरंट्स आसा आनी कितें आसा तें सगळ्यांनी हांवें करून पयलीं घेवपाचें. नाजाल्यार आमी अशाच मोर्चा तेंच्या घरांत व्हरतले आनी आतां पयलीं आमचो मोर्चा येता चेडवाच्या घरा वयतलो. आमी पयलीं वचोन जातले बाबा तो खरोच रेप जालो काय कितें जालो, मागीर पुलिशेन तुमचो मोर्चा दुसरो वयतलो. पीडित चलयेच्या वैजकी टेस्टीत तिचेर लैंगिक अत्याचार जाला हें स्पश्ट जालां. पुलीस न्याय दिना म्हूण चलयेची आवय बोवाळ मारता. मात आतां ह्या केशीक वेगळेच मोडन येवंक लागला. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. शेनवाराक कृष्ण जन्माष्टमी जाली. अष्टमीच्या दुसऱ्या दिसा सगळ्याक दहीहंडीचो उत्सव. श्रीकृष्णाच्यो कितल्योश्योच लिला, तातूंतलीच एक दहीहंडी. महाराष्ट्रांतलो हो उत्सव आतां गोंयांतूय बऱ्यापैकी पॉप्युलर जाला. गोविंदाच्या कितलेशेच पंगड आनी क्लबांच्यो आयतारा राधा कृष्णाच्यो वेशभुशा सर्ती आनी दहीहंडी जाल्यो. गोंयच्या कांय शारांनी सांजे उसरां सुरू जाल्ल्यो दहीहंडी राती उसरां मेरेन चल्ल्यो. पळयात गोविंदाचो उत्सव.